नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उत्पादनाच्या चाचणी खातीर गोंयांत उबारतले चाचणी केंद्र. केंद्रीय गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी. कळसा बंडोरा प्रकल्पाची जोडपळोवणी करपा खातीर गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करतले अर्ज. सभाघर समितीच्या बसकेत जालो निर्णय. वीज बिलाचेर नवे नेम जाहीर. विजेचो इबाड जावचो न्हय म्हूण सरकाराचो निर्णय. मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां करतले देश विदेशांतल्या लोकांक संबोधीत. आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती तिसरी एका दिसाची क्रिकेट मॅच भारतान जिखली. भारताच्या ऑस्ट्रेलियाचेर 9 गड्यांनी जैत. आता खबरो विस्तारान. उत्पादनांच्या चाचणे खातीर सरकार मान्य चाचणी केंद्र गोंयांत सुरू करतले अशें केंद्रीय गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगले. ते आयज पयल्या वजन आनी माप नियंत्रकांच्या राष्ट्रीय परिशदेंत पणजेंत उलयताले. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी राज्याचे वजन आनी माप खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उत्पादकांक वेवसाय करपाक सोंपेपणां आनी गिरायकांचे हित मतींत घेवन फुडें सरचें पडटलें अशें केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी हे वेळार उलयतना सांगले. देखिए, पहले क्या होता था, जो भी मेजरमेंट का इश्यू आता था, सिर्फ एक तो हमारा डे टू डे यूज में मिल्क में हो, ऑयल में हो, पेट्रोल में हो, ऐसे ही होता था. लेकिन आज दुनिया बदल गया है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो थर्मामीटर का, हमारा बीपी अपरेटस का, कई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यू भी आता है. ये सब मेजरमेंट के लिए भारत में एक क्षमता चाहिए और उसी के साथ ही साथ कंज्यूमर अवेयरनेस का भी एक इम्पोर्टेंट विषय है. ये दोनों मिला के देखते हैं तो ये विन विन सिचुएशन के आधार पर मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरर्स को और कंज्यूमर इंटरेस्ट मद्देनजर रखते हुए ये विन विन सिचुएशन के आधार पर हम दोनों का इंटरेस्ट बैलेंसिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा. तो इसीलिए लीगल मेट्रोलॉजी में दुनिया में बहुत जगह हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत 2047चे सपन पुराय करपाक हे परिशदेची महत्वाची भूमिका आसतली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. कंट्रोलर्स, उनके ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरीज यहाँ पे आए. पूरे दिन भर का उनके लीगल मेट्रोलॉजीज के बारे में जो डिस्कशंस, ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, लीगल मेट्रोलॉजी अवेयरनेस, इसके बारे में डिस्कशंस यहाँ पे होगा. और जैसे जॉइंट सेक्रेटरी जी ने कहा कि द बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी स्टेट्स में वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे और इवन दो द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फ्यूचर व्हाट दे कैन मेड, इसके बारे में भी उनका डिस्कशन रहेगा. और उनका पेपर दे विल सबमिट फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री प्रल्हाद जोशी जी. मुझे लगता है कि ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस गोवा में आयोजित होकर उसका बहुत बड़ा फायदा इन फ्यूचर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार के लिए भी हो जाएगा. और जैसे माननीय प्रल्हाद जोशी जी ने डिक्लेयर किया कि ये कॉन्फ्रेंस हर साल डिफरेंट जगह पे हो जाएगी, तो फिर मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. लीगल मेट्रोलॉजी कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा योगदान इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा. आता कडक नेम आसात आनी गिरायकांक फटोवप सोंपें ना. गरज पडल्यार गिरायकांच्या संरक्षणा खातीर आनीकूय पावलां उबारतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगले. Everything is being deliberated because this is an opportunity for all the controllers from different states. What are the various practices they follow in their state? Exchange of views, and then you come out with a paper which says that these are the consensus on certain issues. It's a good opportunity, good platform. It's the first time in the history it will be written that the first conference of controllers was held. It was held when the Dr. Pramod Sawant was the Chief Minister of Goa and in the state of Goa. They have powers to raid, they have powers to check, they do it regularly. Whenever some complaint comes also, otherwise also they do routine checks.
You must be reading in the newspaper. Director of Legal Metrology raided some pharmacy, something, and your weights, everything they check. Even the balances, safety job, they also check. They stamp it. Conference, main person responsible for this is Dr. Pramod Sawant, Chief Minister. He had that vision of hosting it. I became minister afterwards. कर्नाटकातल्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाची प्रवाहाच्या फुडारपणाखाला जोड पळोवणी करपा खातीर गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करतले. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ही म्हायती दिली. म्हादय सभाघर समितीच्या बसकेत सरकाराक ही सुचोवणी करपाचें थारायलां. प्रवाहाची फुडली बसका महाराष्ट्रात घेवची अशें महाराष्ट्र राज्यान मागला अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. आमी सगळो फॅक्ट आनी फिगर्स घालून आमी जें कोर्टान दिल्लें आसा सुप्रीम कोर्टाक तेच मातशें परत रिपीट करचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा संबंदी आमकां परमिशन दिवचें. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन प्रवाहाचे मेंबर्स आसतले आनी आमचे ऑफिसर्स आसतले, कळ्ळें की ना, जेणे करून एक इम्पार्शियल रिपोर्ट आसा पळय न्ही तो सुप्रीम कोर्टान वचूं शकतलो. ऑफिसर्स ऑफ तिनूय स्टेटी ऑफिसर्स आनी प्रवाहाचे मेंबर्स, कारण प्रवाह कमिटी आतां आयिल्ले आसा, सो ते आसले म्हणटकीर कितें जातलें की क्लियर तुका हें दिवपाक मेळटलें ओपिनियन कोण प्रवाह कमिटीचे लोक आहात ते घेवंक शकतात. आतां जालें कितें, आतां सगळे सबज्युडीस म्हणटात. प्रवाह कमिटी म्हणटा सबज्युडीस, कर्नाटका म्हणटा सबज्युडीस, आमी म्हणटा सबज्युडीस. म्हणटा तें ताका लागून सुप्रीम कोर्टांतले एक जर ऑर्डर मेळ्ळी वीच आर गोईंग टू आस्क फॉर इन द मंथ ऑफ तुजे नोव्हेंबर, कळ्ळें. आनी बाकीची सजेशन आयलां पळय न्ही, म्हणजे गुगल इमेजीस आसा पळय न्ही, तो दर म्हयन्याक घेवचो, म्हणजे जेणे करून तांचे कितें थंय एक्टिविटीज चलता जर जायत आमचें लक्षांत येता. ही बसका उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या फुडारपणाखाला जाली. हे बसकेक सभाघर समितीचे वांगडी आमदार वेन्झी व्हिएगस, कार्लोस फेरेरा, मायकल लोबो, देविया राणे, प्रेमेंद्र शेट तशेंच अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आम्ही असेसमेंट केला. आमचं लास्ट मिटींग जानेवारी जालो तो. आज पासून कसले एक्शन घेयला तें कांय केलें ना म्हूण दिसलें आमकां. सो आमी विचारलें कित्याक सद्दां ते कर्नाटका म्हणटात मोस्ट ऑब्जेक्शन कर्नाटका करता आनी सांगता सबज्युडीस म्हणून, प्रभा म्हणटा सबज्युडीस म्हणून, आनी केंद्र सरकारान पासून लॉ ओपिनियनान धाडलो ते पासून म्हणलें दिस इज सबज्युडीस. हांवें म्हणलें प्रभा कितें टायम वेस्ट करता, प्रभा फकत सबज्युडीस म्हणपाक ते कॉन्स्टिट्यूट केलो आहा. आनी मागीर हांवें तांकां सांगलां आतां सबज्युडीस सगळे म्हणटात जाले आनी कर्नाटक आमकां दिना जालें इन्स्पेक्शनाक येवपाक पासून. हांवें म्हणलें सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन घाला, कित्याक सुप्रीम कोर्टान फुडें फकत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दितलो, आस्क फॉर एन अर्ली हियरिंग एट द सेम टायम आस्क फॉर इन्स्पेक्शन, जॉयंट इन्स्पेक्शन. आनी लास्ट टायम जॉयंट इन्स्पेक्शन जालो तो मागीर वेगळे वेगळे रिपोर्ट आशिल्ले, 3 रिपोर्ट महाराष्ट्रान एक घायला, कर्नाटकान आनी गोंयान एक, म्हणून एक रिपोर्ट नाशिल्लो. सो हांवें म्हणलां आतां एक रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय द चेअरमॅन ऑफ प्रवा. म्हादयची राखण करपा खातीर पावलां उबारल्यात अशें बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना आमदार देविया राणे हांणी सांगलें. Meeting very fruitful. So we just have to see how to take this forward and protect our Madai. In what ways? In like just monitoring ki baba tancha project from Karnataka side kitle parent paula, just to monitor that. So we want permission to visit the site. So आम्ही already proposal galle, but from Karnataka they refused for us to our team to come and visit the place like Prava committee. So now we will approach the court and we will take permission from the Honorable Supreme Court for us to be permitted to come there and visit the place. So we would like our officers. We mean our officers who are part of the House Committee. They and their officers can come and then do a joint site inspection because we want to see the status of the Kalsa and the Bandura project. सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश घेवन म्हादयचें उदक घुंवडावपाच्या प्रकल्पाच्या सुवाते कडेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवन कर्नाटकाच्या हालचालींचेर नजर दवरची असो सल्लो दिल्ल्याचे आमदार वेन्झी व्हिएगस हांणी सांगलें. There was an inspection with our engineers, their engineers, and all engineers did not come on a common platform to make a common report. So common report असो 3 रिपोर्ट गेले. So 3 रिपोर्ट गेले म्हणटकीर कन्फ्युजन जालें ना. कितें कन्फ्युजन जालें? आमगे रिपोर्ट म्हणटा की उदक डायवर्ट जाला, तांगे रिपोर्ट म्हणटा उदक डायवर्ट जालें ना. सो वॉट इज द एक्चुअल थिंग? एक्चुअल थिंग कॅन कम ओनली टू CCTV मॉनिटरिंग न्हू.
एक्चुअल थिंग डे टू डे बेसिसाचेर मॉनिटरींग जावपा जाय न्हू. सो ते डे टू डे मॉनिटरींग करता जाल्यार कॅमेरा घालता जाल्यार सुप्रीम कोर्टाचो परमिशन हाडपा जाय आनी ते हाडटा जाल्यार मिनिस्टरान फायल मूव करपा जाय. कॅमेरा ऑफ करतले, बंद जातलो, लायट गेलो जाल्यार कॅमेरा वयतलो, असली गजाल्यो ह्यो. So I think there is no seriousness in what these people are doing. People of Goa needs to understand की गोंयकारां पासत आज हे कांयच करपा रेडी नाही. हे फकत हेंगेले वोट सांबाळपाचे गजाल्यो आनी हे वोट सांबाळपा चक्करीन आमगेली म्हादय जी आहा, जी माय जी आहा, ती म्हादय माय आज ऑलरेडी उडो डायवर्ट जाल्ली आहा. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भाजपाचे फुडारी आनी घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बिहारांतल्या खगडियांत जनसभेक संबोधीत केले. बिहार वेंचणुकेंतलो लढो कोणाक खासदार, मुखेलमंत्री वा मंत्रीपद दिवपा खातीर ना. ह्या वेंचणुकेंतल्यान परत जंगल राज हाडपाचे वा उदरगतीचे राज स्थापीत करचे हाचो निर्णय जातलो अशें घरमंत्री अमित शहा हांणी हे वेळार सांगले. 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है. 20%. डकैती में 80% का कमी हुआ है. फिरौती 80% का कमी हुआ है. और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है. एक भी नरसंहार नहीं हुआ. वीज खात्यान वीज बिलाचेर नवे नेम जाहीर केल्यात. सकाळी 9 ते सांजे 5 मजगती उणी वीज वापरपी गिरायकांक 20% सूट मेळटली, जाल्यार सांजे 5 ते सकाळी 9 मजगती वीज इबाडटल्यांक 20% अधीक शुल्क लागतले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी ही माहिती दिली. ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत ते प्रपोजल ऑलरेडी केले. 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट दिला. त्याशिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता ताका आनी कितें वापरता, दिवे तशेंच दवरता वता, तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा मेळत तशी लायट वापरता म्हणून केला. तातूंत भरपूर फायदो आसा आनी 20% डिस्काउंट जो आसा पळय तो एकदम भरपूर. कमीत कमी जे वापरता जो चलता AC बी सगळ्यांक जाता. मातशें तुमी स्टडी करा विचारचे पयलीं. खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें हेचेर सिस्टमॅटीक विचार केला आनी त्या नंतर हे सगळें अप्रुवलाक हाडलां.
आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती गोयभर व्हडा प्रमाणात आयोजित करतले। ह्या संबंधान भासाभास करपाक आयज मडगांवां रवींद्र भवनात बसका जाली। आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी बसके उपरांत हे विशीं म्हायती दिली। आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती भारतभर मनोवपाची आणि आदि कर्मयोगी कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा संपूर्ण भारतांतली कांय विलेजीस सिलेक्ट केल्ले आसात आणि त्या विलेजीचो पूर्ण विकास मॉडेल विलेजाचे आणि ताजे बदलान एक विलेज विनोदपाक ते सोदता आणि त्यामुळे 150वे जयंतीचे निमित्त साधून जे आसा की आदिवासीचो संपूर्ण विकास अशें ताजें टार्गेट आसा आणि ते ह्या वर्साच्या निमित्तान ते सुरवात केला त्यांनी आदि कर्मयोगी आणि बाकी सगळे कन्सेप्ट आसा ते स्वयंपूर्ण गोंय आसा आनी तशाच पद्दतीचें की आदि कर्मयोगी अभियान हे संपूर्ण भारतभर जे आसा चलता। गोवा शिपयार्डान भारतीय तटरक्षक दळा खातीर बांदिल्ल्या 2 गस्ती बोटींचे काल जलावतरण जाले। वास्कोत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यात ICGS अजीत आणि ICGS अपराजित या जलद गस्ती बोटींचे डॉ मंजू शर्मा हांच्या हस्तुकी जलावतरण केले। ह्या सुवाळ्याक IDSSचे अर्थीक सल्लागार डॉ मयंक शर्मा, GSLचे CMD ब्रजेश कुमार उपाध्याय, IG भीष्म शर्मा आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। 8 जलद गस्ती बोटींच्या माळेंतल्यो ह्यो निमाण्यो 2 बोटी आसात। भारत सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत अभियाना खाला गोवा शिपयार्डान स्वदेशी पद्धतीन डिझायन करून भारतीय तटरक्षक दळा खातीर ह्यो 2 बोटी बांदल्यात। The last 2 vessels in the series of 8 fast patrol vessels being constructed by Goa Shipyard Limited under the ambitious 8 FPV project. The launch of the ship is not merely a tradition, it is the work of the future gentlemen of our seas. It is a matter of pride that my wife, Srimati Manju Sharma, will be performing the auspicious launch today. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद साधतले। फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर ही कार्यावळ आकाशवाणी तशेंच दूरदर्शनाच्या पुराय जाळ्या वरवीं वितरायतले। म्हयन्याळ्या कार्यावळीचो हो 127वो वांटो आसा। कार्यावळीच्या वितरावणे उपरांत प्रादेशीक भाशांतलो अणकार वितरायतले। देशभरात 4 दिसांच्या श्रद्धेच्या छठ उत्सवाक आयच्यान सुरवात जाल्या। सैमाची पुजा आणि नितळसाण हांचे प्रतीक सूर्यदेवाक हो उत्सव समर्पित आसा। छठ उत्सवाच्या पयल्या दिसा भक्त पवित्र न्हाण घेतात। दुसऱ्या दिसा 36 वरांचो उपास सुरू जाता, जाल्यार तिसऱ्या दिसा वेगवेगळ्या न्हंयांच्या आणि जलाशयांच्या देगेर आशिल्ल्या छठ घाटांचेर सूर्यास्ता वेळार अर्घ्य दितात। तशेंच चौथ्या दिसा उदेंत सूर्याक भक्त अर्घ्य ओंपतात। ह्या महोत्सवाच्या फाटभुंयेर देशभरांतले खासा करून बिहारांतले बाजार फुलल्यात। फळां, मातयेची आयदनां तशेंच हेर वस्तूंनी बाजारपेठो भरल्यात। गोंयांतूय छठ उत्सवाचें आयोजन जाता, हे विशीं लोकां मदीं उत्साह दिश्टी पडटा। मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छठ उत्सवाच्यो देश आनी संवसारभरांतल्या भक्तांक परबीं भेटयल्या। घेवया खबरापत्रांत आनीक एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम
आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडे। मडगांव रवींद्र भवनात एका दिसाच्या दिंडी कार्यशाळेचे आयज आयोजन जाले। दामबाबाले घोडे सांस्कृतिक मंडळान ही कार्यशाळा आयोजित केली। भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांची ह्या कार्यावळीक हाजिरी आशिल्ली। सुमार 100 बायलांनी ह्या दिंडीत वांटो घेतलो। 116 वर्साचो दिंडी उत्सव जो आसा तो दिंडी उत्सव मडगांवकारांचे सगळ्यांचे व्हडले दायज। जशे आमी शिरगांवची जात्रा अशी म्हणटात, जशे आमी डिचोलेचो विरपत्र म्हणटात, किंवा घोडेमोडणी आसतली किंवा बाकी कितें आसतलें अशें जशें म्हणटात, तशें मडगांवकारांचें कितें जांबावलेची कितें गुलाल तसो मडगांवकारांची दिंडी। ह्या दिंडेक एक बरें चैतन्य येवपा लागून आमी दामबाबाले घोडे ही सांस्कृतीक संघटना जी आसा आमची तुमची आमची तेणें आकाशकंदील स्पर्धा पयलीं करताले, मागीर दिंडी बद्दल स्पर्धा करपाक सुरू केली। दिवचलच्या शांतादुर्गा मंदिरात काल दीपोत्सव मनयलो। पुराय देवळात भाविकांनी सुमार 1,500 वयर दिवे पेटयले। दर वर्सा भाविकांत वाड जाता। भाविक आपल्या घरा कडल्यान दिवे हाडून देवळात पेटोवन देवळाचो आवाज सजयतात अशें मंदिर समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें। आम्ही 1000 पॉइंटेचो संकल्प केल्लो। आमकां 1000 पॉइंटे त्याच्याहून 2000 पॉइंटे हांगा सगळ्या भाविकांनी आपली इच्छा पूर्ण करपाक तेका केले। आयज देवी कडेन हांव मागता ज्या ज्या भक्तांनी हांगासर पॉइंटे पेटयल्या त्यांची जी जी मनोकामना आहा ती देवीन त्यांची पूर्ण करची आणि वर्सान वर्स आमकां असोच भरघोस प्रतिसाद दिवचो। ग्रामस्थ सावकार डिचोल शांतादुर्गा देवस्थान डिचोली गांवकारवाड्यार 5-6 वर्सां जालीं हांगा दीप प्रज्वलीत दिवाळी पर्यंत हांगा चालू करता। दिवाळी जावन आमी दीप प्रज्वलीत चालू करता। तशेंच सगळे भावीक भक्तजन ग्रामस्थ गांवकार आपापल्यो 10 पणट्यो अश्यो घेवन येवन ते दीप प्रज्वलीत करता। तशेंच हांगा सगळ्यांनी भरपूर आमकां प्रतिसाद दिलो लोकांनी आनी हांव देवा कडेन मागता की तेंची जी कामां आसा ती जी इच्छा आसा ती पूर्ण जावनी। दांबा प्रीमियर लीग 2025ची पावणी आणि ग्रँड गाला कार्यावळ आयज मडगांवां जाली। गोंयांतल्या ह्या एकोड्या क्रिकेट पावणेक 365 नोंदणी केल्ले खेळगडे आणि 16 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो। खेळ आणि युवा वेव्हार मंत्री रमेश तवडकार ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। भारतीय जनता पार्टीचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या फुडारपणा खाला ही कार्यावळ जाली। ह्या वेळार DPLचे ट्रॉफीचे अनावरण जाले। तशेंच DPLची अधिकृत जर्सी लॉन्च केली आणि DPL थीम सॉंग लेगीत लॉन्च केले। हांव प्रत्येक गजाल विचार करता की हे सगळे गजाल आसा न्ही जे कल्चर आसले स्पोर्ट्स आसले बाकी सगळे ते पोट भरपाचें साधन जावपाक जाय आनी ती साधन आमी ती एक मनीस ती काम करून जायना तें अशें टीम म्हणून जर केलें आसा ताका बरें ग्लॅमर हाडलें आसा जर जायत न्ही जाल्यार तें सुद्दां रोजी रोटीचें साधन जावपाक येता। आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान हांव एज ए स्पोर्ट्समॅन सुद्दां विचार करता की खेळ हो केवळ खेळ नासतना न्ही रोजी रोटीचें साधन उपलब्ध करपाची क्षमता आशिल्लें क्षेत्र आसचें अशें म्हाजें स्वताचें मत। हांवें मदीं केन्ना तरी फाटल्या बऱ्याच वर्सां पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो तेव्हा ते मनोहरबाईक हांवें सांगिल्लें की भाई हांवें सांगलें की तुमी एक काम करा म्हणून सांगलें इल्लो इल्लोसो बजेट काडा म्हणून सांगलें सगळो तो म्हणजे स्पोर्ट्साक दिया म्हणून सांगलें देवाचेर आनी स्पोर्ट्साचें अशें मंडळ निर्माण करुया आनी म्हणजे एक क्रीडा संस्कृती अशी आमी गोंयांत रुजोवया आनी जेणे करून आज जो तुज्या हॉस्पिटलांचेर प्रेशर येता पळय आसा न्ही तो प्रेशरूच मनशान अर्दो अदीक कमी जावन वतलो। DPL 2025 क्रिकेट सर्त 3 ते 6 डिसेंबर मजगती फातोर्डा क्रिकेट अकॅडमी खूब जावपाक लागले आसात ज्यो सीझन बॉलान खेळटा इनफॅक्ट म्हजो चलो सुद्दां सीझन बॉलान खेळपाक थंय वता पण हांव पयलींच्यान भितालो काय सीझन बॉलान खेळटा आमगे बँड बी मोडून घातली जाल्यार काय बीन म्हणून
आनी त्या टायमाचेर आमी खेळटना पिराड्यांनी कोण्या बुडयो लावन विकेटी करप आनी सगळ्यांक बरो बॉल तो जाय खंयचो मोव मार हांगा बसपाना दुखपाना पण त्या निमतान भितर लिव्हिंग असायड तो बॉल कसलो आसा कडक आसा तातूंत भितर ते रिस्क घेवपाचे सोडून भितर 4 भुरगे एकठांय जातात हे मोर इम्पॉर्टंट आशिल्ले चड इम्पॉर्टंट आशिल्ले ह्या भुरग्यांक एकठांय जाले जाल्यार ताका मोल्ड कशें करप तांकां त्या लायनीर कशें व्हरप आनी नेशन बिल्डिंग करतना तांचे भितरले जर कितें आसा ते टॅलंट आसा ते ताका कशें फ्लो करप हे आमचे कडेन कांयच आयडियाच नाशिल्ली. दादल्यांच्या 3 मॅचींच्या एका दिसाच्या क्रिकेट खेळामाळेंतल्या तिसऱ्या आनी निमाण्या मॅचींत भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर 9 गडे राखून जैत जोडले. ऑस्ट्रेलियान पयली फलंदाजी करत 237 धांवड्यांची मोख भारता मुखार दवरिल्ली. ऑस्ट्रेलियाचे सगळे गडी 46.4 षटकांनी 236 धांवड्यो काडून बाद जाल्ले. भारतानी मोख 1 गडो वगडावन 69 बॉल बाकी दवरून पुराय केली. ह्या खेळामाळेंतल्यो पयल्यो 2 मॅची ऑस्ट्रेलियान जिखल्यात. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. उत्पादनाच्या चाचणे खातीर गोंयांत उबारतले चाचणी केंद्र. केंद्रीय गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी. कळसा बंडोरा प्रकल्पाची जोडपळोवणी करपा खातीर गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करतले अर्ज. सभाघर समितीच्या बसकेत जालो निर्णय. वीज बिलाचे नवे नेम जाहीर. विजेचो इबाड जावचो न्हय म्हूण सरकाराचो निर्णय. मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां करतले देश विदेशांतल्या लोकांक संबोधीत. आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती तिसरी एका दिसाची क्रिकेट मॅच भारतान जिखली. भारताच्या ऑस्ट्रेलियाचेर 9 गड्यांनी जैत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.